Sacramentat Raulolia Mogacha Jesu Sacramentat Raulolia Mogacha Jesu Ulpai amchi karza tuja mogan bogu kami tuka sasnacha sasnak Ulpai amchi karza tujat mogan bogu kami tuka sasnacha sasna Munsha soiban ai lolia devacha puta Munsha soiban ai lolia devacha puta Bosoy amka tuja jeuna meza Daucha kami kori Devachi burgi Bosoy amka tuja jeuna meza Daucha kami kori Devachi burgi साक्रामेंतान रावलेल्या जेसू तुका परनिपाट नमस्कार करूंक हे सांजे नव्यान तुज्या पांयाशी आमी आयल्या खरो जिवो जेजू ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतान तूं आसाय म्हूण आमी सत मानता आनी हो थोडोसो वेळ तुज्या सांगाता सारता आसतना तुका जाय ते भाशेन आमचें जिवीत तुवें घडून हाडूंक आमी आमकांच तुज्या पांयाशी हाडटा Lord, we come before you this evening, offering ourselves to you, to adore you, to worship you. You, Lord, who are truly present in the most blessed sacrament. We worship you, Lord. आमी तुका परनिपाट नमस्कार करता आमचे बोजोण तूं मानून घे सगळी आमी मान बागावन भोव पवित्र संस्कारांत आसलेल्या जेजूक आमचे मुखार आमी बोजुया
Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Father, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Father, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Spirit, we adore you. Spirit, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Spirit, we adore you. Spirit, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Each one of us is a masterpiece in the hands of our Lord. जण एकल्याक आमकां खेरीत आपुरबायेन, खेरीत मोगान देवान रचल्या, तो आमचो रचनार देव. जेजू आमचो सोडवंडार भोव पवित्र संस्कारान ह्या वेळार आमचे मुखार आजीर जाला. तो आमचो सोमी, आमचो धनी. ज्या जेजूचेर ह्या वेळार आमी नदर घालता, ह्या भोव पवित्र संस्कारान तो आमचो खरो गवळी. ही इज अ रॉक, अ शेपर्ड. स्वामी तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा. तू है स्वामी तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा. जहाँ जहाँ है हरियाली, वहाँ मुझे तू लिए चला. जहाँ जहाँ है हरियाली, वहाँ मुझे तू लिए चला. तू है स्वामी तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा. तू है स्वामी तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी
से तू लिए चला, तू है स्वामी तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। Behold the Lamb of God, who takes away the sin of the world. हो देवाचो मेंढरो, संवसाराचे पाप काडटा तो. होच तो देव, रोचनार देव, जाणे आमकां जण एकल्याक रोचल्या, जाणे आमकां आकारून हाडल्या. होच तो देव जाणे तुजे पासत ही आख्खी सृश्टी आनी हे सृश्टीत आसलेल्यो प्राणी तशेंच दर वस्तू रोचल्यात. रोचनार देव आमचो ह्या वेळार आमचेर नदर घालता. He is our creator. At this moment he looks at us, wherever we are, however we are, and he understands. तो दर एक वस्त समजता, आमची गत तो जाणा. आमकां पासून समजना तेन्ना तो जाणा. ताचे मुखार कितेंच नकळो आसलेलें ना. ह्या आमच्या रोचनार देवान रोचलेली रोचना आमच्या दोळ्या मुखार ह्या वेळार आमी हाडुया. उत्पत्तीच्या पुस्तकांत सुरवात देवाचे रचनेची कितल्या मोगान, कितल्या आपुरबायेन दर एक वस्त ताणें रचल्या. ह्या वेळार हो देखावो देवाचे रचनेच्या वावराचो आमच्या दोळ्या मुखार आमी हाडुया. From first Genesis, let us bring to our mind how God created the whole universe. He is the creator. आमचे मन, आमचे काळीज ह्या वेळार आमच्या रोचनार देवाक उबारुया. आनी हे सगळें देव रोचता आसतना म्हाका देवान खंय दवरलेलो काय? Where was I in the scheme of things when God was creating everything?
स्वर्ग आनी संसार देवान रचलो. हे प्रितुमेर ताणें तुका आनी म्हाका रचला. सगल्या मोगान आपुरबायेन ही रचना रचल्या उपरांत म्हाका कशे भाशेन रचला. हाव हॅज ही क्रिएटेड मी? हाव हॅज ही क्रिएटेड यू? Where do you hold your place in this creation? हे रचनेन तुजो जागो खंय? पळय जेजूच्या वेळार ह्या पवित्र संस्कारान जेजूचेर नदर मार आनी पळय, समजून घे, ओळखून घे तुजो जागो खंय. Look at him. He is the creator. He has chosen to be present among us in the most blessed sacrament. As you look to him, look out for yourself. In this whole creation, where are you? Where do you stand? Tuż mozo roznar somia, tuż mozo adar, tuż moja kalzan somia, sodan skorbira. जिविताचो हुंडो तूं स्वर्गार जावन देवलोलो. संवसारांत सास्तीक जीव दिवच्याक बापान तो धाडलोलो. तुजी लागीं येता तो कदींच तानेचो ना. तुका सोत मानता तो कदींच बुकेचो ना. जिविताचो हुंडो तूं स्वर्गार जावन देवलोलो. संवसाराक सास्तीक जीव दिवच्याक बापान तो धाडलो. तुजे लागीं येता तो कदींच तानेचो ना. तुका सोत मानता तो कदींच बुकेचो ना. तूंच म्हजो रोजनार सोम्या, तूंच म्हजो मोच्या काळजान सोम्या, सोदां कोरबिडा. तूंच म्हजो रोजनार सोम्या, तूंच म्हजो आदार. तूंच मोच्या काळजान सोम्या, सोदांच कोरबिरा. सोदांच कोरबिरा. सोदांच कोरबिरा.
हो पळय जेजू, ताणें तुका सांद्यान सांदो रोचला. डू यू थिंक यू आर अ मास्टरपीस? देवान खेरीत आपुरबायेन रोचलेलो मनीस तूं म्हूण तूं समजताय? लूक एट युअर सेल्फ. रोचनार देवान तुका रोचला, सांद्यान सांदो रोचला, तुजी कूड रोचल्या, तुजें मन तुजें काळीज घडून हाडलां. तुज्या मनांतल्यो मांडण्यो सगल्यो ताणेंच रचल्या. पळय तुका. Look at yourself. It is He who has created all this in you. तुज्या काळजाची भावना ताणेंच तुजे भितर घातल्या. दुल्लींतलो तयार केल्ल्या मनशाक ताच्या नाकांनी आपलो स्वास सोडून देवान एक जीव प्राणी केलो. मनान तुज्या हाड एक मातयेचो गुडो जाव. बी दॅट डॉल or be that form that God created using soil, using mud. Look at yourself, He's creating you. सगळे फिकिरेन तुका ताणें रचला. He has created you with every detail. He has created your body in every detail that it has. Feel His hand. Feel His hand as He forms you. तो तुका आकार दिता आसतना ताचो हात तूं बघून घे. तुज्या पांयाच्या ताळटाक ते तकलेचे ताळयेर मेरेन एक एक तुजो सांदो सांद्यान सांदो ताणें आकारून हाडला. जाता जाल्यार ह्या वेळार तुजी नदर जेजूचेर दवर भोव पवित्र साक्रामेंतान आनी भोग. Keep your eyes fixed on Jesus and feel part by part He forms you. Zoruznar somia tut mozo adar tut moja kalzan somia sodan skor pida tut mozo roznar somia mozo adar tut moja kalsa somia sodan skorbida. Masterpiece. Are you the one? खेरीत आपुरबायेन घडून हाडलेलो तूं गाय. लूक एट युअर सेल्फ.
Or has something gone wrong with this masterpiece? Or something is lacking in this masterpiece? That is you. कितें तरी चुकलां काय तुजे भितर कळ्ळें तुका? वो कितें तरी वांकडें जालें काय जे भाशेन हांव आसा आयज ह्या वेळार म्हजी कूड सांद्यान सांदो म्हजो. Am I formed or deformed? चूक जाल्या काय कसली म्हजे कुडीन म्हज्या सांद्यांनी? ओ कितेंय उणेपण म्हजे कुडींत आयज आसा काय ज्या उणेपणाक लागून थोडे फावटी लोक फकाणां करता. Or bring to your mind those people who look to be incomplete physically. कुडीचे सगळे सांदे सारखे ना, तांकां तुज्या दोळ्या मुखार हाड. वो आयज घडी म्हज्या चुकीक लागून देवान दिल्लो आकार पिड्यार जाल्लो आसा काय? Look at yourself. Have you managed to maintain what God has given you? देवान जें दिलां तें सांबाळून दवरूं तुजेच खातीर, तुजे कुडी ओतम्या आनी काळजा खातीर. Look at yourself. Although this is not a judgment, सुटयेचो दीस न्हय, पूण ह्या वेळार तुकाच पळे. Have you remained a masterpiece that God created? हो घडी कसल्या तरी म्हज्या चुकीक लागून हांवें जायतें ओगडायलां. जावं म्हजेच सोबे वो म्हजे भायर भोंवतणी ह्या वातावरणांत Change my heart, oh Lord, make it ever true. Change my heart, oh Lord, may I be like you. Change my heart, oh Lord, make it ever true. Change my heart, oh Lord, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Change my heart, oh Lord, make it ever true. Make it ever true. Change my heart, oh Lord. Change my heart, oh Lord. May I be like you. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make
Change my heart, oh Lord. Change my heart, oh Lord. Make it ever true. Make it ever true. Change my heart, oh Lord. Change my heart, oh Lord. May I be like you. May I be like you. आमच्याच दिश्टिकोणान आमी आमकांच घडये पळयल्यान पळोवपा सारकें समजोवपा सारकें ओळखुपा सारकें जायतें आसा. There's lots that I need to look at, lots that I need to understand about myself, lots that I need to experience myself. Perhaps in some places, in some moments, I have lost myself as God created. देवान म्हाका रचलेलो तसोच हांव घडये आयज उरोंक ना. म्हजी आकारणी सगळी जबाबदारीन घडये घेवंक ना. ह्या संवसाराच्या कोसपायांनी घडये सांडून गेला. Look at yourself. Keep looking at yourself. Can you be that masterpiece in God's hand? Even if it is small. ताच्या उतरान आमी रचून येता. ताच्या उतरान आमकां पिकोवणी मेळटा. ताच्या उतरान आमी निवळ नितळ जाता. ह्या वेळार ताचें उतर आमच्या कानार सादुनी. आयकुया जेजूचें उतर. The tradition of the elders. Then he called the crowd again and said to them, "Listen to me, all of you, and understand. There is nothing outside a person that by going in can defile, but the things that come out are what defile." When he had left the crowd and entered the house, his disciples asked him about the parable. He said to them, "Then do you also fail to understand? Do you not see that whatever goes into a person from outside cannot defile, since it enters, not the heart, but the stomach, and goes out into the sewer?" Thus he declared all foods clean. And he said, "It is what comes out of a person that defiles, for it is from within, from the human heart, that evil intentions come: fornication, theft, murder, adultery, avarice, wickedness, deceit, licentiousness, envy, slander, pride, folly. All these evil things come from within, and they defile a person." In Mark chapter 7, verse 14 to 23. Jesus tells the crowd who had gathered,
It is nothing from the outside that enters within you that is unclean. But it is what comes out from yourselves that is unclean. Let us reflect for a few moments and try to understand what is unclean within us. It is the temptation that is unclean. But from where does it come from? How does it work within us? The Apostle Mark tells us that sin does not come from God, but from our inner weaknesses, from the wounds that the original sin has left within us. Since the time Adam and Eve disobeyed God and were tempted by the evil one. Temptation, it has three features. It grows, it infects, and it justifies itself. Let us take a simple example. When we lie, we tell another lie to justify the previous lie, and we keep lying until it's an endless cycle. If we do not stop this temptation, soon it will overcome us. Temptation is sometimes difficult to resist, and we cannot fight temptation all alone by ourselves. That's why it is important to ask God for help to fight this battle with us. Dear God, through your painful sufferings, give me strength and courage to overcome every sin, every temptation, every evil desire that tries to enter my heart. Help me to praise you and call out your name during my darkest times, during my difficulties. Help me to endure, O Lord.
and help me to glorify you in everything that I do. To hate all sin and to become the person you always wanted us to be. Amen. साक्रामेंतान रावलेल्या मोगळा जेजू, ह्या उंड्या रुपान तूं ह्या वेदीचेर आयलाय जेजू, आनी एक फावटी ह्या सांजेच्या वेळार जेजू तुका पुण्यपाद करता. स्वर्गांतल्यान देंवलेलो जीव उंडो तूं. तुज्या मोगान आमकां एक एकल्याक तूं बोत्ताय जेजू. दर दिसा दर घडयेक जेजू तुजो मोग तूं आमकां दिताय. उत्पत्तीच्या पुस्तकान हो कितलो सोबीत आनी सुंदर हो संवसार तुवें रचलोय. मळप संवसार जाळां तरे तरेची जिवाणी प्राणी तुवें रचली. दीस रात आनी काळोखाक रात म्हूण तुवें दिली. दिसाक उजवाड म्हूण दिलोय आनी दिवट्यो तुवें दिल्योय रात चलोवंक आनी उजवाड चलोवंक. कितली तुजी जाणवाय जेजू ह्या मनशा सगळें बरेंपण हाडूंक. सगळें तुवें मोगान रचलें जेजू. हें सगळें रचलां तें तुवें पळोवन तुका बरें दिसलें. एक एक दीस तुवें जायत्या संवसारांत रचूंक तुवें जायतो तोकोस घेतलोय जेजू. आनी सगळे रस्तोस तुवें म्हटलें आपल्या सारको मनशाक रचुया. आनी तुवें मनशाक रचून तुजो स्वास नाकान घातलोय आनी आख्खीच कूड तुवें आमची घडली. एक कूड पूण ते कुडीक कितले सांदे. कितली तुजी जाणवाय जेजू मनशा सवे. इतलो तुवें मोग केलोय आमचो आनी आयज पर्यंत तूं मोग करीत आसाय. ज्या दिसा तुवें म्हाका रचलय तो आयज मेरेन दीस म्हयने वर्सां आनी आयज पासून तुवें म्हाका दवरलाय जेजू. दर दिसा तूं कितलो म्हजो मोग करताय जेजू. कितलो तुजो हांवें मोग करूंक तुजो फावो जेजू. पूण जायते फावट आडसाय काडल्या बेसामाय केल्या. जायते फावटी हांवें तुका पयस दवरला जेजू.
म्हाका बोगस जेजू म्हाका तुजी जाणवाय दी जेजू तुजे जाणवायेन म्हाका बोल दर दिसाक जेजू तूं मिसाचे भेटेंतल्यान हे वेदीचेर येताय उंड्या रुपान सगळें सामचें काळीज तूं मोगान बोत्ताय दोन दीस दोन घडयेक वय जेजू म्हाका आनी समेस्त म्हज्या भाव भयणांक तूं राखताय कितलो मोगान हो संवसार तुवें रचून मनशाच्या हातान घालय वाळात आनी चोळात आनी प्रितूम बोलात पूण जायते पावटी मोगळा जेजू ह्या संवसाराचे आशेक लागून आमचो सरकार आमचे आमदार आपणे संवसार बसलेल्या भाशेन जियेतात आयज कितले परजेक ते दुखयतात मोगळा जेजू आयज आमचे शेतकामती रस्त्याचेर बसून आपल्याची बोब मारून ताळो बाळून ते कश्ट वतात जेजू तांकां बोगोश तांचे होक तांकां मेळो शेकोर जेजू आयज आमच्या गोंयांत जायती उत्सामोड जाल्या जेजू ही उत्सामोडाय ही तुज्यानूच पयस करूंक जाता जेजू सोबीत आनी सुंदर हो संवसार तुवें रचलोय ह्या मनशान ह्या संवसाराचें निसंटन करीत वेता कित्याक आशेक लागून दुडवांचे तांचें मन उजवाळाय हें गोंय राखूंक आनी सांबाळूंक आमचे जायते पुर्वज झुजलेत जायतो आमच्या पुर्वजांनी आमच्या गोंयांत बरें करीत दवरलां आनी येवची आसा ती पिणका हे पिणकेक बरें करून आमी दवरूंक जेजू आमकां तुजी कृपा आनी गोठाय दी जाणवाय दी जेजू आमच्या सरकाराचें मन उजवाडायत तेज्या काळजाक हात लाय तुज्या मोगान ताका बोल जेजू आनी सगळे आमचे गोंयचे परजेची मागणी एक एक मागणें जेजू तुका तुज्या हातीन घालता जेजू तूंच पेकय जेजू तूंच आमचें गोंयां राख आनी सांबाळ म्हूण तुज्या कडेन मागता जेजू येद्या वेळार जेजू सगळें तुज्या हातीन घालता तुका भेटयता जेजू तूं खरो स्वर्गांतान देंवलोलो जिवो उंडो तूं मोगळा जेजू तुवें म्हटलें माग आनी मेवतलें दारार मार आनी दार कोट्टेलें सोद गावतलें ह्या वेळार जेजू आमची गोंयची राखण करूंक जायते आमचे भाव भयण वावुरतात तांच्या वावराचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल आनी हो तांचो वावर सुफल आनी सुकेश तूं कर जेजू आयज आमची तरणाटी आपल्याचो ताळो उबारीत आसा ह्या आमच्या तरणाट्यांचो फुडार कितें जातलो गाय जेजू मोगळा जेजू आमच्या भुरग्यांचो फुडार
बरो जावंक तुज्या साथीन आसा जेजू. मन तांचें जुवाळाय जेजू. तांच्या काळजाक मनाक हात लाय आनी हें आमचें भांगराचें गोंय सदांच तूं राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. होच तुजो रोजनार. सांद्यान सांदो तुका ताणें आकारून हाडला. ह्या वेळार ह्याच रोजनाराक उलो मारुया. तो आमची मागणी आयकता. कांय कारणाक लागून आमी चुकलेले आसा जाल्यार हो तुजो रोजनार तुका पळयता. ह्या वेळार ताका आमचे भितर आमचे बराबर घेवन आमी गीत करुया क्रिस्ताच्या आत्म्या. क्रिस्त म्हजी बोगली हें गीत आमी गावून खेरीत भाशेन ह्या आमच्या सोडवंडाराक आमकां चिटकून आमकां तेंकून दवरूंक आमी प्रयत्न करुया. आनी जण एकलो आमी जे भाशेन आमी आसा जशी आमकां रचलोली तशी हो मदें बदल जावन आमी जे भाशेन आयज आसा तशींच आमकां जेजूक चिटकावन दवरुया. क्रिस्ताच्या आत्म्या अकादवीत को क्रिस्ताचे उडी मोजे तारण को. Christ मोशे बोगली दोनूय बाजूनी. Christ मोज्या दाव्या उजव्या पावलांनी. Christ मोजे सोरी सोगल्या स्वातांनी. Christ मोजे भोवती चारूय वाटांनी. Christ मोजे भोवती सगळ्या स्वातांनी. Christ मोजे भोवती चारूय वाटांनी. आमची नदर जेजूचेर दवरुया आनी आमकां कितें जाय ही आमची मागणी आमी जेजूक उबारुया. ताका आमचे भोंवतणी घेवन ताणें आमकां रचल्यान त्या कारणा पासत आमी जीव येता. तो नासतना आमी सांडटा ह्या पासत माग ताचे लागीं. क्रिस्तासो आमच्या सगळ्या काळजांनी. क्रिस्तासो आमच्या कोमळ मनांनी. क्रिस्तुलो आमच्या दोनूय कानांनी. क्रिस्त जियो आमच्या निर्मळ कुडींनी. क्रिस्तुलो आमच्या दोनूय कानांनी.
आमच्या निर्मळ कुडीनी आमकां जरी तर ताणें रोचल्या जाल्यार आमचें जिवीत ताच्या हातान घालुया. लेट अस सरेंडर आवरसेल्व्स टू हिम. आमचें जिवीत ताचे वाटेन चलूंक आमी उबारुया आनी सगळी आमची मागणी हो रोचणार देव आयकता हो विस्वास दवरुया. क्रिस्त आमचें जिवीत आनी एकूच वार. क्रिस्त आमचो उजवाड दर दीस आनी रात. क्रिस्त आसूं आमचो इश्ट सुरकाळी. क्रिस्त आसूं सदांच आमच्या दोरमुळी. क्रिस्त आसूं आमचो इश्ट सुरकाळी. क्रिस्त आसूं सदांच आमच्या दोरमुळी. आमकां रुचलेलो आमचो रुचणार देव आमकां झुट्टी दिता, आमकां जबाबदारी दिता. जायते फावटी जबाबदारी पयस करून देवाचें सारकें देवाचें रुपणें जें आमकां दिल्लें तें आमी ओगडायलां. जाल्यार जेसू तूंच तुज्या हातान घे. तूंच आमचेर राजवट चलय. जेसू तूं आमचे बरोबर राव. क्रिस्त राजवट चलो गांवां गांवांनी. क्रिस्त राखण करूं आमच्या रस्त्यांनी. क्रिस्त बिराड करूं शेतां बाटांनी. क्रिस्त आपलो बावटो उबोवन दोंगरांनी. क्रिस्त बिराड करूं शेतां बाटांनी. क्रिस्त आपलो बावटो उबोवन दोंगरांनी. हेर आमची सगळी मागणी आमच्या दोळ्यान आमच्या मनान हाडून सगळी बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताटेन पडूंक दिवं पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षितांव. तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षितांव. तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. क्रिस्त मोजे बोगले दोनूय बाजूनी. क्रिस्त मोज्या दाव्या उजव्या पावलांनी. क्रिस्त मोजे सोरी सगल्या स्वातांनी. क्रिस्त मोजे भोंवती चारूय वाटांनी. क्रिस्त मोजे सोरी सगल्या स्वातांनी. क्रिस्त मोजे भोंवती चारूय वाटांनी.
क्रिस्तासू आमच्या सगळ्या काळजांनी, क्रिस्तासू आमच्या कोमोल मोनानी, क्रिस्तुलो आमच्या दोनूय कानांनी, क्रिस्त जीव आमच्या निर्मल कुडींनी, क्रिस्तुलो आमच्या दोनूय कानांनी, क्रिस्त जीव आमच्या निर्मल कुडींनी. तुझी बरेपणान कशी नियाळटल्या, तुझो गणित मोग कसो म्हूण मेस्तल्या, तुझी पदवी मोहिमा कशी पळयतल्या, तुझे उपकार दोन्या कशे बादयतल्या, स्वर्गानी संसार ही तुझी नवला, चंद्रानी सूर्या उजवाडाची मोत्यां, दानशुरातांनी तुवें आमकां दिल्या, सासनाच्या सासनाक गायता तुझी